एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, नश्ट मनीस सगळीं आपली पातकां सोडून दीत, म्हज्यो आज्ञा पाळीत, समूर्त सांबाळीत आनी प्रमाणीकपणान चलत जाल्यार तो खरेंच जिवो उरतलो. तो मोडचो ना. ताच्या खंयच्याच पातकांचो हांव आनीक उगडास करचो ना. प्रमाणीकपणान चल्ला म्हूण तो जिवो उरतलो. नश्ट मनीस मेल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण तुमकां दिसता? सर्वेस्पोर देव उलयता. पातक्या मनशान आपले नश्टेपण सोडल्यार आनी असो तो जिवो उरल्यार तेन्ना की म्हाका खरो संतोश भोगता. पूण बऱ्या मनशान आपले बरें जिवीत सोडल्यार, पातक केल्यार, नश्ट्या मनशा भाशेन जियेल्यार आनी सगळे तरेचे नश्टेपण केल्यार तो जिवो उरतलो काय? सगळे ताचे आदलें बरें जिवीत हांव विसरतलों, कित्याक ताणें आपलें विस्वाशीपण मोडलें आनी पातक केलें आनी ह्याच खातीर तो मरतलो. पूण तुमी म्हणटात, सर्वेस्पोर करता तें सारकें ना. इस्रायलाच्या घराण्या, आयक, हांव करता तें सारकें न्हय? वो तुमीच करतात तें की सारकें न्हय म्हणचें? बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिता आनी पातक करता देखून मरता. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकें जिवीत सोडून दिता आनी समूर्त सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगळीं आदलीं पातकां सोडूंक ताणें येवजिल्लें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो. ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचें बोड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. खोल खोल खोंडान पडला. तुका उलो मारता, तूं म्हाका पाव सायबा. खालते विनोतीचो, मोज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर ठाव घेतलो. तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? पूण पातकाक बोगसोणें मेळटा तुजे सवे म्हणून परमेश्वरा आमी बुजतांव तुका. जबाब, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. परमेश्वराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवन ओतमो म्हजो रावता. केन्ना फांतोड पावत राखणो आशेन रावता. त्या वण म्हजो ओतमो दोनयाक आवडून रावता. जबाब, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. विस्वास आपलो दवरून राखणो फांतोडीचेर. आमचो विस्वास सगलो परम इश्वराचेर. ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत, तारुणाची पोरती. जबाब, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. इस्रायलाक आतां सोर नश्टेपणांतलो, ताच्या अपराधांतलो निवारचाक तोच एकलो. जबाब, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. उद्गार. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदम जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें,
शास्त्रांचे आनी फारिजेवांचे प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक व्हरतें न्हय, जाल्यार तुमी सुर्गींचे राज्यांत कदींच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका, आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्हेगार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्हेगार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेळको म्हणत जाल्यार तो न्याय सोदरे मुखार गुन्हेगार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धरोवंक नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो एमकोणाच्या खास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटोय. तुज्या वाड्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उपरासलोलो थोंटो बरे भाशेन संपोत ना जाल्यार घडयेक तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत. नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यांत घालीत आनी तूं बुणकुणीत पडशी. हांव तुका खरेंच सांगतां, निमणी दंड फारीक करीसर थंयसरलो तूं सुटचो नाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, सुर्गींच्या राज्यांत भितर सरचो ना. नियाळाक आदार भागिवंत पॉलिकार्प आज्यांत एक खोडेगांत क्रिस्ती फुडारी म्हूण लोक ताका पाचारतलो. भावाटाचो आनी विस्वासी जेजूचो भोगतो आसलो. जायत्यो ताका आडकोळी आयल्यो. ताका ताची शक्ती जेजूचेर विस्वास दवरूनय मेळटाली. सरकार जायतो ताका आडायतालो. ताचो वावर बंद करूंक तरी आपल्या पेगन्स हांच्या सांगाता तो जियेतालो आनी तांकां फुडाकार दितालो. एक बरो जेजूचो काळजा सारको गवळी जावन ताणें तांचे खातीर आपलो जीव दिलो. सुर्गींच्या राज्यांत भितर सरूंक व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री आनी विजमितां करूंक नाकात. खरें म्हणल्यार जण एकल्यान आपली जबाबदारी आनी मिसांव जेजूचेर नदर मारून फुडें चल्ल्यार देवूच आपले पोरजे तुजे वरवीं सोडयता आनी ओचोऱ्यां मिलाग्री करता. हें विश्वासान आमी मांडून घेवंक गरज आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत पासून आमकां उगडास करता, तुजेर चूक करतल्यांक तूं बक्षिताय जाल्यार तुका सुर्गींचें राज फावो जातलें. जो कोण आपलें जिवीत देवाचे हुकुमा वो शिकवणे प्रमाणें जिवंक फुडें सरता आनी कश्ट दोगद येतात तेन्ना तांकां फुडो करून जेजूच्या काळजा सारको जावन बरो गवळी जाता तेन्ना आमचो वावर आनी आपलो वावर आनी मिसांव सुफळ जाता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी जबाबदारेन वावरून आनी देवा हुकुमा प्रमाणें जिवन सुर्गींचें राज आपणावंक वावुरया.